नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। 51% एफडीआय मान्य करची आणि रिटेलरांकय सांभाळचे। उद्योग मंत्री महादेव नायकाची दिल्ली विचित्र भूमिका। कॉमर्स मंत्रालयाच्या बसकेन गोयान हालयली मान। पणजे शार 3 वरां काळखांत। कदंब पठारावेल्या लायटीच्या सबस्टेशनाच्या वायरीक मोठो पक्षी आपटल्ल्यान वायर तुटली। परिस्थिती जाग्यार घालता म्हणल्यार जाली दनपार। पालिका कायद्यात दुरुस्ती। 25 ऑक्टोबराक पालिका वेंचणूक। कायदो दुरुस्तीक लागून प्रभाग पुनर्रचना समतोल। विधानसभे मुखार दवरूंक मंत्रिमंडळान मान्य केलो सीएजी रिपोर्ट। गोवा मराठी फिल्म महोत्सव पणजे सुरू। हायवे एक सेल्फी आर पार फिल्माचो प्रीमियर। रमेश देव सीमा देवाक कृतज्ञता पुरस्कार। 3 दिसांत दाखयतले 18 फिल्मां। आणि जीसीए नेमतली। आदलो भारतीय क्रिकेटर ऋषिकेश कानिटकाराक गोय रणजी ट्रॉफी टीमीचो प्रशिक्षक। अजय रात्राक अंडर 19 चो प्रशिक्षक करपाक मान्यताय। खबरो विस्तारान। गोयचो उद्योग मंत्री महादेव नायक ई कॉमर्सात एके वटेन 51% एफडीआय मान्य करची म्हणटा आणि दुसरे वटेन पारंपारीक रिटेलरांक सांभाळचे म्हणटा। अशी विचित्र भूमिका गोय सरकारान दिल्लीतल्या कॉमर्स मंत्रालयाच्या रिटेलांतल्या एफडीआय प्रस्तावावेले बसकेत घेतल्या। 51% मेरेन एफडीआय मान्य करची, मात ऑनलायन रिटेलरांचेर सरकारान प्रभावी नियंत्रण दवरचें म्हण गोयचो प्रस्ताव। मात प्रुडंटाकडे महादेव नायक फक्त सरकारान रिटेलरांक सांभाळचे इतलेच उलयलो। बिझनेस टू कंझ्युमर ई कॉमर्सान फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटाक मान्यताय दिवची काय ना ताचेर राज्यांची मतां घेवंक केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयान बसका आपयल्ली। गोंयच्यान उद्योग मंत्री महादेव नायक ह्या बसकेक आशिल्लो। दिल्लीच्यान आयिल्ले खबरे प्रमाण महादेव नायकान खंय ई कॉमर्सान 51% मेरेन एफडीआयक मान्यताय दिवची म्हूण गोंयचे वतीन तयारी दाखयल्या। मात 51% एफडीआय दितनाच सरकारान खंय ऑनलायन रिटेल कंपनीचेर नियंत्रण दवरचें। शुक्रारा प्रुडंट उद्योग मंत्री महादेव नायकाक मेळ्ळे। ताणें अर्देच सांगले। ई कॉमर्सान एफडीआयक 51% मेरेन मान्यताय दिवची म्हूण केंद्राक सांगून आयिल्लो महादेव नायक गोंयान येवन रिटेलरांक सांबाळपाची भाशा उलयता। ई कॉमर्सात 51% मेरेन एफडीआय दिवन पारंपारीक रिटेलरांक कशें सांबाळटले होच मोठो प्रश्न। सगळ्या स्टेटींतल्यान रिपोर्ट घेवपाक ठरल्यात आनी ताजे उपरांत परत सेंट्रलान मिटींग जातली। गोंयान सपोर्ट केला न्हू एफडीआय इन ई कॉमर्स। गोंयान कितें आसा जे रिटेलर पळय आसा तांकां आमी सपोर्ट केल्लो आसा। ल्हान स्टेटी पळय आसात न्ही ते ल्हान स्टेटी व्हडलोसो जायना। मॉल बीन हें कल्चर तितलें एडॉप्ट जाल्ले कडेन ना म्हणून आमी ई कॉमर्स सिस्टम पळय आसा ती तितून खुबशे आतां कंपनी भितर सरले आसा। पूण आमचे अशें आसता की रिटेलर पळय आसा तांकां त्रास जावंक जायना। रिटेलरांक प्रोटेक्ट करपाक जाय। हे आमचे प्रपोजल आमी दिलां, रायटींग दिलां, सपोर्ट केला। न्ही आमी सपोर्ट केला तो हांगा रिटेलर पळय आसा तांचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट पळय आसा न्ही गव्हर्मेंट थारायतलें मागीर तितून खूब कॉम्प्लिकेटेड विशय आसा तो परत आनी स्टेटी कडल्यान कितें मिटींग मागलेलें ना ना आमी मिटींग जे अटेंड केले पळय न्ही ते आमचे आसा ते आमी थंय दिल्ले आसा आनी परत मिटींग जातल्यो। हो विशय इतले बेगीन आनी एक म्हयनोभर ताका वतलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। पुराय पणजे शुक्रारा 3 वरां काळखांत उरली। पणजे कदंब पठाराचेर लायटीच्या सबस्टेशनाच्या वायरीक एक मोठो पक्षी आपटल्ल्यान लायट गेल्ली। पक्षी आपटल्ल्यान खंय लायटीची वायर तुटली आणि फिडर ट्रिप जालो। लायटीचें काम करून परिस्थिती जाग्यार घालता म्हणल्यार दनपारची 2 जाली। शुक्रारा सकाळी पणजे कदंबा पठारावेल्या सब स्टेशनातल्या वायरीक मोठे सवणे आपटले आणि सगळी पणजे काळखान उरली। लायटीच्या खात्यान फॉल्ट सोदून काडलो, मात सुवातेक एकूच फेजीची लायट आयली। उपरांत परिस्थिती जाग्यार घालता म्हळ्यार दनपारची 2 जाली। पणजे 3 वरां काळखान उरली। Around 11:32 in the morning, big bird was touched on our substation line.
that made the wire to get cut and feeder trip. All city supply was interrupted. Then after that interruption, we have charged the line without noticing the fact that there some contact was open and supply was, but one phase was not proper. So again, to rectify that, once again line was put off. It is rectified fully and it was charged at around 2 o'clock, 2:15, something like that. Full line was charged after rectifying. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. गोयच्या 11 पालिकांची वेंचणूक 25 ऑक्टोबराक जातली. मंत्रिमंडळान शुक्रारा पालिका कायद्यात केल्ली दुरुस्ती मान्य केली. दुरुस्तीक लागून पालिका वेंचणुकेंत वॉर्डांचे डिलिमिटेशन खंय समतोल जातले. दुरुस्ती विधेयक विधानसभा अधिवेशनात येतले. मंत्रिमंडळान महालेखापालाचो रिपोर्टय मान्य केला. रिपोर्ट पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत येतलो. पार्सेकार सरकाराच्या मंत्रिमंडळाची 15वी बसका शुक्रारा जाली. मंत्रिमंडळान पालिका कायद्यांतल्या दुरुस्तीक मान्यताय दिली. 11 पालिका मंडळाचो कार्यकाळ 11 नोव्हेंबराक सोंपता. त्यो म्हळ्यार मडगांव, मुरगांव, म्हापशें, दिवचल, केपें, कुडचडें काकोडा, काणकोण, कुंकळे, पेडणें, सांगें, वाळपय. मंत्रिमंडळान पालिका कायद्यांतल्या दुरुस्त्यांक मान्यताय दिली. दुरुस्तीक लागून वॉर्डाच्या पुनर्रचनेत खंय समतोल येतलो. 2011तल्या जनगणने प्रमाण पालिका मंडळाच्या कांय वॉर्डांनी सामकी कमी लोकसंख्या आसा जाल्यार कांय वॉर्डांनी चड. दुरुस्ती प्रमाण अ गटांत येवपी पालिकांनी 10 नगरसेवक वाडयल्यात. ब गटांत 12 वाडल्यात. मतदार संख्या समान करपा खातीर आनी वॉर्डांचे डिलिमिटेशनांत समतोल हाडपाक खंय हें केलां. ब गटांतल्या पालिकाच्या नगरसेवकांक 50% पगार सरकार दितलो. सरकार वर्साक नगरसेवकाचेर 10,80,000 मोडटा. आतां सरकार फक्त 5,40,000 फारीक करतलो. गोंय पालिका दुरुस्ती विधेयक 9 जूनाक सावन लागू जालां. मंत्रिमंडळान SA देशप्रभू कामगार आनी रोजगार सल्लागार म्हणून नेमपाक मान्यताय दिल्या. ताच्या नेमणुके फाटल्यान दिल्लीं कारणां अशीं. SA देशप्रभूची कामगार आनी रोजगार सल्लागार म्हणून नेमणूक. वेगवेगळे कामगार कायदे, नेम आनी कायदे चालीक लावंक जाय. वेगवेगळे कायदे, नेमा खाला फी वसुली आनी फी एकठांय करपाक पद्दती थारावप. कामगार कायद्यांचेर कार्यशाळा आनी परिशद घेवंक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेवया एक विराम.